मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान धारबांदोडेच्या दावकोंड गावात हुवारग्रस्त जाग्यांचेर वचून भेट दिली आणि पळोवणी केली। हुवाराक लागून जाल्ली गांवच्या आवतिकायेचेर उदका स्त्रोत खाते उपाय येवजण काडटले आणि ती लागू करतले अशें उतर ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिले। तशेंच थळाव्या प्रशासन आपतकालीन यंत्रणेक मजत करपाचे आदेश दिल्यात। तशेंच पीडित लोकांक मजत करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला। त्या धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रातल्या दावकोंड गावात दर वर्सा म्हणजे पावसाच्या पुराचो भय हो दर वर्सा उरपाक लागला। फाटले फावटी जेन्ना दावकोंड सगळ्यात व्हडलो फटको जर खंयसर बसलो म्हणजे ऑलमोस्ट 90% घरांनी उदीक गेल्यार ते दावकोंड गेले। न्हंयचें उदीक कंप्लिटली डायवर्ट जावन गांवांत येता। हांव पोरूय बी पोरूय हांव येवन गेल्लो आनी ऑलमोस्ट सगळें पळयल्लें। पुणूय म्हाका आमदार बाब जो गणेश भाऊ हो कंटिन्युअसली पयर उदीक वाडला तेन्नाच्यान म्हाका कंटिन्युअसली फोन करीत आसलो। आमचे WRD फायर पुलीस पर्सनल सगळे येवन हांगासर पर्सनली मॉनिटरी करतले। गांवच्या लोकांची सेफ्टी ही आमच्या नुसार फर्स्ट आशिल्ली, त्या ती प्रायोरिटी दिवन आमी पळयताले। अंदूय एक भितरल्या 4-5 घरांक ऑलमोस्ट उदक येवन तेकले टच जालें। आमचो माजी सरपंच जे सगळे बाकीचे हांगासले भुरगे हे सतर्क रावन ते उदकाचे बाकीचे सगळे मॅनेजूय करताले। पण आमकां हेजेर परमनंट सोल्युशनाचेर वचपाक जाय आनी परमनंट सोल्युशनाचेर वयतले आसत जाल्यार ताजेर आमचे WRDची टीम आनी बाकीचे सगळे पुणून स्टडी करून कितें तरी एक परमनंट म्हणजे फक्त रिटेनिंग वॉल काडप आनी हाजेर सोल्युशन जावचें ना। दर वर्सा पावसान उदकाचो जर फ्लो पळयत जाल्यार दर वर्सा हो तसोच भंय उरतलो। ताजेर कितें तरी आमदार आनी बाकीच्या गांवांतल्या लोकांक विश्वासान घेवन एक परमनंट सोल्युशन काडपाचें आमी विचारान आसा। निश्चित रित्या एक फुडल्या वर्सभराच्या भितर एक प्लॅन करून तरी परमनंट सोल्युशन काडटा। बाकीच्या थोड्या जाणांक मदत मेळूंक नाशिल्ली ती ताका हांवें सांगलां आमच्या माजी सरपंचाक की आमी उरलेल्यांकूय बी थोड्यांक मदत मेळूंक नासली तांकां मदत मेळोवन दिता। बट चडशा लोकांक आमी मदत फाटले फावटी केल्ली। उरलेले तेंचे घरांचे थोडेशे प्रश्न आसा, आमदार आमचो लक्ष घालून ताका जे थोड्यांक नंबर मेळूंक ना आनी तांकां अटल आश्रम मेळून दिवपाचो ते विशय गांवांतल्या लोकांचे प्रश्न हे सगळे सुटावे केले वयतले। मॅक्झिमम आमचे ट्रायबल भाव हांगासर रावता, पण विशेष करून जो आमचो मुख्य उद्देश आसा की आमी शेवटच्या मनशा पर्यंत पावचे तो ध्येय लक्षात घेवन आज हांवें ठरयलें की काल आमच्या आमदाराक म्हटलें की हांव पर्सनली येवन परत एकदां पळोवन लोकांक मेळोन तेंचे प्रश्न सुटावे जावचे हाज्या खातीरच आज हांव भेट दिवपा खातीर आमदार आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद चिट्टानवडे बाकीचो ZP बाकी सगळे जाण हांगासर आयज मुद्दामून पळोवपा खातीरच हांगासर आयिल्ले।